Thanks. Father. Good evening, everyone, and welcome to this Eucharistic celebration. Bapache ani Putache ani Povitratmache nave. Amen. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवा सोमोग आणि पवित्रात्म्याचे कोट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आम्ही आज सान फ्रांसिस सावेर गोंयचो साहेब म्हणटा ताका आमी ताची पर्ब संभ्रमता आणि सबार जाणांक सान फ्रांसिस सावेरा विशांत सबार संगती कळीत आसात. पण तीन संगती सांगचे जाल्यार आमी इंग्लिशान म्हणटा फॅड म्हणटा न्ही FAD. This is a fad these days. First F, if you have to have the fad of Xavier, is fiery. अशें सांगतात सान फ्रांसिस सावेर ताचे काळीज केदाळे पळयता आमी पिंतुरांनी पिक्चरांनी ते काळजान दिसो केदाळे उजो आसता, filled with fire, tremendous zeal, मस्त सकत, मस्त काम करची आशा, मस्त काम केल्ली, लोकां सांगात रावच्याक, लोकांक समजून घेवच्याक आनी लोकांक सांगात दिवन देवाची वळख दिवच्याक. That is the F, fiery. A for ambitious. अशें सांगतात तो इस्कॉलांत आसतना सान फ्रांसिस सावेर शिक्षण दी मुखार, एथलेटिक्स मुखार, कोण तरी व्हडलो जाय इतलेंगी सेंट इग्नेशियस लोयोला, सांतिनास लोयोलान ताका कन्वर्टर करूंक प्रयत्न करता आसतना, कन्वर्टर म्हळ्यार जेजू लागीं ओडूंक आनी सोसायटी ऑफ जिजसाक जॉयन जावंक प्रयत्न करता आसतना इट इज सेड he was the hardest nut to be cracked. ओके सोड दिवंक ना ताणें. तो म्हणलो तूं कितेंय करताय तें म्हाका करूंक नाका, आय वॉन्ट टू बी अ युनिवर्सिटी प्रोफेसर. तितलें एम्बिशन आनी ताचे जिणेंत एम्बिशन वॉज कन्वर्टेड इन टू अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ पॅशन फॉर क्रायस्ट, फॉर हिज मिशन. पयलें एम्बिशन आसलें, मस्त ताची चिंतना आसली, स्वप्नां आसलीं, मागीर ती स्वप्नां आसलीं, पूण जेजू खातीर, जेजूच्या मोगा खातीर आनी त्या जेजूच्या मोगाताय लोकां खातीर. A for ambition. What is the first F? Fiery. There, one fire. Huh? Fiery, ambitious. D for dashing personality, they say. In inverted commas, when you get to know about St. Francis Xavier, they म्हणतात the dashing personality. Athlete. शिक्षण हुशार, उलोवच्यान हुशार, सगळ्याय संगतीन हुशार. देखून कोणाकडे उबो रावन उलोवचें जालें, कोणाकडे आर्ग्यू करचें जालें, बार हुशार. म्हळ्यार एकदम डॅशिंग. आमी म्हणटा न्ही ले डॅशिंग राव हा माणूस, तसो होता झेवियर. Very dashing personality. So that is the fad of St. Francis Xavier. You know, fiery, ambitious, dashing for Christ, for the mission of Christ, for the people of Christ. आमकां सान फ्रांसिस सावेरा भाशेन जावंक देवान आपोवना. सान फ्रांसिस सावेरा कशें देवान आपोवन दिल्लेंगी त्या हिसपर तो चल्लो, त्या हिसपर तो जियेलो. पूण आमकां खंयचे भाशेन देवान आपोवन दिलांगी त्या भाशेन जिवंक आमी आज मुखार सरी जाय.
देवाच्या कृपे खातीर म्हाका जाय. I cannot be the other. I cannot be another Saint Francis Xavier. म्हाका खंयचें आपूण देवान दिलां गी तें त्या खातीर सांत फ्रांसीस सावेरा तावन प्रेरण घेवन म्हजी जिणी हांवें तेच भशेन जळत्या काळजान जेजूच्या मोगा खातीर, जळत्या काळजान जेजूच्या लोकां खातीर, जळत्या काळजान जेजूच्या मिसांव खातीर जिवोवच्याक आज आमी विशेश करून मागया. जर आमची जिणी जियेत आसतना आमी उणें पडल्या, जर तो जळतो उजो आमच्या काळजान नांगी, तर देवा लागीं जावन आनी एकमेका लागीं जावन आमी बोगसाणें मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसरावन सांगता, मनान चिंतून तोंडान विसरून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत सुद्दां हांव मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थुया. बापा, उदेंतीच्या लोकांक जेजूची वळख दिवंक
भाग्यवान फ्रांसिसाक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देशाच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेन भितर घेतलें. त्या सामच्या मोगाळ सोडवंदाराची वळख आमच्या काळांच्या मनशाक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासो आनी ताचेर बावर्त दवरतेल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांचो सांको वाडतो तो पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोमे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जेरेमियास प्रवादियाच्या पुस्तकावेले वाचो. सर्वेस्पराचे उतर म्हज्या कानार अशें सादले. कुसव्यान तुका आकारचे आदी हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मुचे आदी हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें सर्वेस्परा पळय हांव उलोवंक नकलो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो हांव एक भुरगो अशें म्हणू नाका. हांव तुका धाडटा ताचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलेय ताका सांग. तांकां भिवू नाका कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सवे हांव आसा, उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें पळय म्हजी उतरां तुज्या तोंडात हांव घालतां. देवाचे उतर हे. देवाचे वडोपकार. Soy
पावलान कोरीतगरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. आनी असली उतरावरती पदवी आमचे तावन न्हय, बगार देवा तावन येता म्हूण दाखोवचे खातीर हे निर्वे आमी मातयेच्या आयदनांनी वावयता. हर एक तरान आमी कश्ट तावन तरी आमी कंगाल जायना. वाट कळनासतना अंधकारान सांपडताव तरी निराशेन बुडाना. आमी दगदणी भोगताव तरी एकसुरे सांडून गेल्ले तसले जावंक ना. जायते फावटी आमी धरणीक शेवटताव तरी मरना. जेजूचें जिवीत आमचे कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक ताचें मरण आमचे विनाशी कुडींत आमी सदां ववयता. जेजूचें जिवीत आमचे विनाशी कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक आमचे जिणयेच्या हर एका दिसा जेजू पासत मरणाचे रिस्केंत आमकांच आमी सोड सोडता. तशें म्हळ्यार आमचे थंय मरण आपलें काम करीत आसा आनी तुमचे थंय जिवीत आपलें काम करीत आसा. हांवें सतमानलें देखून हांव उलयलों अशें पवित्र पुस्तकी बरयलेलें आसा. त्या प्रमाणे भावार्थाचें देणें आसून आमी सतमनता देखून आमी उलयता. आनी जेजूक जिवंत उठयलेलो तोच देव आमकांय जेजू सोमें जिवन करतलो आनी तुमकां आनी आमकां आपले सदरे हुजीर व्हरतलो म्हूण आमी जाणाव. पळया, हे सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हूण मांडून हाडलां. अशें देवाच्या कृपेचो शिवोर चड आनी चड मनशांचेर देंवतना देवाचे महिमेक अर्घ स्तुती अदीक आनी अदीक चडतली. देवाचे उतार हे. देवाचे वडोपकार. सर्वस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. हाचे उपरांत सोम्यान आनी 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेसो आसलो त्या हर एक शहराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगां लेखान आपणा मुखार धाडलें. तांकां तो सांगी लागलो, पिकावळ तेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. वसा तुमी पूण सत्राय घेया. सुण्या वागटा मध्ये शेळयांक धाडलेले बरी हांवें तुमकां धाडलां. वाटेर चिरी जावं भुती जावं वाणो जावं बरी नाकात. वाटेर कोणायकी सलाम करूंक राव नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिकतना पयलें अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान आशेतलो मनीस थंय जियेता जाल्यार तुमचें समाधान ताचे थंय रावतलें. ना तर जालें तुमचें समाधान तुमकांच पाटी येतलें. त्याच घरा तुमी रावा, तांणी दिल्लें खाया आनी पियेया, कित्याक वावराड्याक ताची मजुरी फावो. देखून घरां मेजी नाकात.
खंयच्याय शहरांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार ताणें कितें वाडलां तें जेवा, थंय आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें राज्य तुमकां लागीं पावलां म्हणून तांकां सांगा. पूण खंयच्याय शहरांत तुमी गेल्ल्या वेळार लोक तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार तांच्या रस्त्यांनी वचून अशें म्हणा, आमच्या पांयांक लागलेली तुमच्या शहराची धूळ सयत तुमचे विरोध साक्षेक आमी पापडतांव. तरी पूण देवाचें राज्य तुमकां लागीं पावलां म्हूण मात्र जाणा जाया. हांव तुमकां सांगतां, जडतेच्या दिसा सोदोमाक मेळची आसा ती काकुळती त्या शहराक मेळची ना. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, जेजू 70 जाणांक लोकां मदीं धाडटा आनी ती धाडूंक कारण एकच आसा. जेजू म्हणटा, सुण्या वागता भशेन हांव तुमकां तांचे थंय धाडटा, कित्याक तांकां वचून सांगा जेजूचें देवाचें राज लागीं पावलां. गॉड्स किंगडम इज नियर. सांत फ्रांसीस सावेरा विशयांत आमी सबार सांगती आयकल्या. We have heard many things about Saint Francis Xavier. And आयच्या दिसा I would like to reflect on two things. One is, let go and let God. दुसरें, higher the risks, higher the returns. Financial principle म्हणटा आमी. But we are not dealing with the share market. We are dealing with the spiritual life. Let go and let God कित्याक? देव आमकां धाडटा. गॉड हॅज कॉल्ड ईच वन ऑफ अस. हांव पाद्रप जाला कित्याक म्हजें आपोवणें तशें. आमचें सांगता सिस्टर आसा, सिस्टर सगळ्या ती सिस्टर जाल्या कित्याक तिचें आपोवणें तशें. तुमी आसात काजारी, थोडे तरणाटी आयचे दिसा आसात तशें कित्याक तुमचें आपोवणें तशें. हांवें प्रस्तावनान सांगलें, आय कॅनॉट बी समवन एल्स. देवान म्हाका कित्या खातीर आपयलां की तें जावच्याक हांवें प्रयत्न म्हज्या सदांच जिणेंत करी जाय. तर सांत फ्रांसीस सावेराच्या जिणेंत आमी पळयल्यार आय टोल्ड यू ही वॉज द हार्डेस्ट नट टू बी क्रॅक्ड. मस्त एम्बिशन आसलें, मस्त जिणेंत करूंक ताका स्वप्नां आसलीं, खंडीत जावन ती ताची स्वप्नां जावन आसलीं. पूण देवाचें स्वप्न कितें आसलें की ताका तें समजोवच्याक कळच्याक मस्त वेळ लागलो. आनी त्या खातीर सांत इग्नेशियस ताच्या इनास लोयोला ताच्या जिणेंत आयलो. Let go and let God कित्याक 1540 अशें प्लॅन आशिल्लें. जेज्युइतांची सोसायटी त्या दळा निर्माण जाल्ली. द सोसायटी ऑफ जीजस वॉज फॉर्म्ड. सोसायटी ऑफ जीजस म्हळ्यार जेजुइट्स. तातूंत हांवूय आसा आयच्या दिसा. फादर विन्सी आसा, फादर अगस्टीन आसा. ऑल ऑफ अस बिलोंग टू द सोसायटी ऑफ जीजस अँड ऑल ऑफ अस बिलोंग टू द सोसायटी ऑफ जीजस अल्टिमेटली. आमी एक कॉंग्रेगेशन म्हणून मात्र जेजुइत. तर 1540 प्लॅन अशें आशिल्लें इनास लोयोलाचें की बोबादिल्ला पयलेंचे 7 आशिल्ले फावंडींग मेंबर्स ऑफ द सोसायटी ऑफ जीजस आनी सायमन रॉड्रिक्स. हे 2 जाण येवंक आशिल्ले इंडियाक, बोबादिल्ला एंड रॉड्रिक्स. अचानक लास्ट मोमेंट बोबादिल्ला सीक पडलो. 2 जाणांक येवंक आशिल्लें स्पेन आनी 2 हांगा इंडियाक. 2 वर्सां लागतात येवंक त्या टायमार. आतां हांगा एअरपोर्टान गेल्यार चूक उडी मारली इस्लान. पयलीं 2 वर्सां लागतालीं. तर बोबादिल्ला सीक पडलो आनी इनास लोयोला असो खास मनीस म्हळ्यार सावेर, सांत फ्रांसीस सावेर, व्हेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ सेंट इग्नेशियस. ताका सोडूंक इनास लोयोलाक मोन नासलें. इग्नेशियस लोयोला वॉज नॉट रेडी टू लेट गो ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर. आनी सांत फ्रांसीस सावेराक अशें कळीत नासलें की म्हाका बोबादिल्लाच्या जाग्यार इंडियाक वचचें पडटलें म्हणून. नो क्लू वॉट्सएवर. अकरेक कितें जालें त्या सांत इनास लोयोलाक आमकां खबर ना. पूण ताणें आपयलें भोव काय म्हणटा ताका काळजाच्या जड्यान सावेर बोबादिल्ला सीक पडला. तो 2 वर्सां गेलो तारोटींत
तो काही काम कर तो हांसचे बसना इंडिया पावचे बसना. So I want you to go in place of Bobadilla because he will not survive the journey. There, St. Francis Xavier, he lets go of what was being planned and he says, Lord, you take over. Perhaps the highest risk that he ever took. Indian कोण असत कोण नेणा कोण जाणा लोक कसो आसा देव जाणा ते वचून कशें जिवोवचें कशें रावचें देव जाणा पूण ताणें म्हळें आय एम रेडी अँड विलिंग अँड आय विल गो. ही लेट गो अँड लेट गॉड. तो आयलो हांगासर 10 वर्सांची येयलो सारकें. त्या 10 वर्सांत गोंयांत सिलॉन मोलुका आयलंड्स जापानाक पावलो अक्रेक सांशिन आयलंड चायना कोसून आसलें पूण बॉर्डर चायनाचें बंद केल्लें फॉरेनर्सां. द बॉर्डर्स ऑफ चायना वर क्लोज टू द फॉरेनर्स. दे कुडंट गेट इन. बाय द टायम ही गॉट अ वे आउट ऑफ द सिट्युएशन he was caught by the illness and was totally incapacitated. ताचे काळजान इतलो तो उजो भरिल्लो देवाच्या राज्या खातीर देवाच्या मोगा खातीर सांगल्या भाशेन सद्दां न्ही ती हाय एनर्जी लेवल्स मस्त भावार्थ मस्त देवाचेर विश्वास मस्त लोकांचेर मोग. अशें सांगतात की लोक सांत फ्रांसीस सावरा पळोवन ताच्या लागी धांवतलो खंय कित्याक सांत फ्रांसीस सावेराच्या सावळेंत आयिल्ल्या तक्षण लोकांक एक एनर्जी भोगताली सकत भोगताली आनी आयच्या दिसा भोगता. लोक गोंया वता सांत फ्रांसीस सावेरा कडेन मागता सांत फ्रांसीस सावेरा कडेन मागता आसतना आमकां भोगता की खंय तरी तो आमच्या काळजांत तो लास्सो उजो आमकां भोगता. फायर ऑफ लव आनी निजा कितें तेजें काळीज पेटल्लें त्या उज्यान देवाच्या मोगान. लेट गॉड. हाका कारण कितें? हाऊ कुड ही टेक दॅट रिस्क? एकच कारण. When you fall in love with Christ, you become unstoppable. When you fall in love with Christ, you become unstoppable. कित्याक जेजूचो मोग सांत फ्रांसीस सावेरा केदाला मेळ्ळो की जेजूचो मोग सांत फ्रांसीस सावेरा केदाला कळ्ळो की ताचे उपरांत सांत फ्रांसीस सावेराक आडोवंक कोणीच ना. सांत फ्रांसीस सावेराची ती जर्नी आसा ताका अडकळो घालतलो कोणीच ना कित्याक तो जाणा आसलो म्हजे संगी जेजू आसा अँड आय विल वॉन्ट नथींग एट ऑल. सो मी म्हजो गवळी म्हाका कितें सुणेना. द लॉर्ड इज माय शेपर्ड आय शॅल वॉन्ट नथींग. आनी देखून जेजू सांगत आसतना सांत फ्रांसीस सावेरा कळत आसलें इफ इट इज हीज विल आय नो आय विल बी थ्रू. द कॉन्फिडन्स इन टॅलेंट गिफ्ट्स इन माय क्वालिफिकेशन्स नो. The confidence is in the love of Christ. The confidence is in the faith that he has blessed me with. The confidence is in the spirit that he has put in my heart. Change of perspectives. आमी अशें पळयताय आमचेरच हांव करूंक शकता म्हाका अशें जातलें तशें जातलें. फ्रांसीस did not know. ताकूच नातलें तो इंडियाक येवचेर आसा तो अशें करतलो. They say 30,000 people he baptized. अकरेक तसो हात अशें दर्जे पडटलो बिकॉज ही बिलीव एट दॅट टायम. आयचे दिसा तशी समजून आमची ना पूण लोकांनी देवा लागी वच जाय. देवाची वळख जेजूची वळख आमी ताका दी जाय. तर आमच्या जिणेंत हर एक दिसा आमी लोकांक मेळटा न्ही गे. एवरी डे वी मीट पीपल someone or the other definitely unless I cloister myself and I am inside all the time. I meet someone or the other. तांच्या लागी उलयत आसतना तांच्या लागी संभाशण हांव करता आसतना when I work with them, live with them, talk to them, have a conversation with them, what is the fire that they experience that is within me? If I don't have fire, I cannot give fire. I cannot give anything for that matter that which I do not have. सारकें मू म्हजे कडेन पयशे नात मुकल्याक 10,000 जाय जावन थिंग सोकत घे. I cannot give. I can give only that which I have. And that having has to come from God's love, God's confidence. देखून higher the risk, higher the returns. Second thing. First, let go and let God. Why? Because in many times in our lives, at many junctures in our life, there are uncertainties. I am not able to see what is next. I am not able to see what is tomorrow. I don't know what the future holds for us, but I know who holds
my future. I don't know what the future holds for me, for us, but I know for sure who holds my future. आणि थंयसर म्हजो भावार्थ असा आहे आमकां कितेंच उणें जावचें ना कितेंच. That doesn't mean I won't have problems. That doesn't mean I won't have pain, but I will be able to bear with that pain and move along in my life. That is the beauty, because we cannot think of a Christian life without a cross. I want to be resurrected, but in bracket, no cross. So please, no Christian life. देखून जेजूचेर भावार्थ दवरला म्हज्या काळजांत लस उजो आसा म्हज्या जिणेन कश्ट येवचे नात नॉट ट्रू. देखून ते आमी समजून घेवचे. सांत फ्रांसीस सावेराची जिणी ती मस्त कश्ट आयले 2 वर्सां ताणें काली त्या इन वॉयज. ही रिच्ड इंडिया ऑन द 6th of May 1542. तो सुटिल्लो 15th of March 1540. 2 वर्सां सडीत त्या ताच्या पयणार. देखून ताणें ते रिस्क कित्याक कांगेले म्हळ्यार गे ही न्यू हू वॉज होल्डिंग हिज फ्युचर. देव ताच्या फाटल्यान आसलो, जेजू ताच्या काळजांत आसलो, लोक ताच्या सांगात आसलो. आनी देखून आमच्या जिणेंती आमकां कश्ट आयिल्ल्या वेळार, आमच्या जिणेंती आमकां आपणे आयिल्ल्या वेळार आमी दुसऱ्यां सांगात कशें उलयता करता रावता थंयसर तांकां देवाची वळख जाता. लुकींग एट अस दे वील नो वी आर क्रिश्चियन्स बाय आवर लव. दॅट लव इज थ्रू एक्शन्स, थ्रू आवर वर्ड्स, through our accompaniment, through our life witness. आमकां सडीत उलयचें म्हणना. टू एंड विथ सांत फ्रांसीस असिसी म्हणटालो preach all the time. Preach all the time. If necessary, you use words. That means we are called to preach through our life primarily. And if you lack some kind of an explanation that needs to be given, then you use words. आणि देखून आज विशेष करून देवा लागीं मागया आमी सांत फ्रांसीस सावेराक कशी सकत मेळ्ळी की जेजूच्या त्या कुडी रक्तातावन तशें आमी आमकां सकत मेळचे खातीर आमची सदांच जिणी जियोंक देवा लागीं कृपा मागया. आनी आमची सर ती तेसावां, सर ती मागणी, सर आमचे कश्ट आमची तेसावां आमी जेजू मुखार दवरया. आनी सांत फ्रांसीस सावेराच्या मजतीन आमच्या गोंयच्या सायबाच्या ससायेन आमकां कृपा मेळून दी म्हण आमी जेजू लागीं मागया. सर उबे रावन आतां भावार्थ उसारया. सतमंता देवा सर्वपदार बापा सर्वांनी प्रीती विचार असताना आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोन्याक तो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भी सांबाळलो. ओंकार मरियेंतान जल्मलो, पोंस पिलाता काळान कश्ट सोंसले, ताका कुरसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेतलो. तो मेल्ले मध्ये देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो, सर्गाक चडलो, सर्वपदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. तेंतां जिवांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून पळयतलो. सतमंता पळय सभेक भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोगसाणे, ससनाचे जिवीत. आमेन. आमची मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरया. आमची जबाब जावन दी. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. पयसाबेचे वडील सांत फ्रांसीस सावेरा भाशेन जेजूक एकवटून सेवा साखरे हातेरा जावन दीत म्हूण देवा लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. आतांच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी मनशाचो गरजो वळखून दुर्बळ्या आनी गरजेवंत सवें हुस्को दाखोवंक आनी समाजान निती पासत वावरूंक आनी पर्यावरण आनी शिस्ती सांबाळूंक देवा लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. भाग्यवंत फ्रांसीस सावेरान जेजूक एकवटून पेल्याची सेवा साखरी जेजू भाशेन केली. आमी सगळ्या लायकांनी जेजूक एकवटून दुसऱ्यांची सेवा साखरी करच्याक देवा लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. सर युवजनांक तुका समर्पिता. आत्मीक तशें धार्मीक संगतीक तांणी आसक्त दाखोवंक तांचे थंय बरें म्हूण रस म्हूण मागुया. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. आयच्या दिसा हांगासर आसच्या सर याजकांक तांच्या मिसा वावरान जैतला भय तांकां बरी भलायकी दिवन
पवित्र आत्म्याचो आदार दी म्हूण मागुया. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. ह्या संवसारान आसलेल्या मनशांनी आमच्या समेस्तांच्या तशेंच आमच्या गांवच्या देशाच्या आनी फुडले पिळगेच्या बऱ्यापणा खातीर हाताक हात वावरूंक आमा समेस्तांक दैवीक जन्माय दी म्हूण बापा लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. आयच्या दिसा फ्रांसीस सावेराचे फेस्त आसा करूंक वावंट घेतल्या रेखा संध्यांचेर आनी कुमोक दिवन सहकरचिल्ल्या रेखा दानींक हिता चिंतकांक तुज्या बेसांवांनी भर. तांच्या मुखल्या वावरान तांकां आशिर्वाद दीत कर म्हूण मागुया. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. मंगळा बापा तुज्या हाती समर्पिता आस्पत्र्यांनी घरांनी रस्त्याच्या देग्यांनी वळवळ नासच्या सर पिडेस्तांक प्रत्येक तरान कोरोना पिडेन कश्ट नासच्या लोकांक तांची पिडा सोसूंक बळ आनी सकत दी. तांकां ते पिडयतां तांकां सुटका दी. वखद सोदूंक काडच्या वावरान आसलेल्या लोकांक गिन्यान आनी जन्माय दी म्हूण मागता. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. एक घडीभर आमच्या कसकी गरजां खातीर मागुया. आमची जबाब बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. आजच्या दिसा आमच्या देशांत बरेच संगती घडते आसात. शेतकऱ्यांची प्रोटेस्ट इतले शेतकरी आयच्या दिसा सांगता आवाज काडतेच आसात कित्याक ते 3 बिल्स रिट्रीव करूंक फाटीं घेवंक तांचे खातीर आमी मागया. तांचे तें आमचे खातीर मागया कित्याक तांचे तें आमकां आमचें जेवण मेळटेच आसता. तांचे खातीर विशेश करून ह्या घडये मागया. साबार लोकांक अन्याय जाला. साबार लोकांच्या जिणेंत तांकां अन्याय बगूंक मेळटे आसा. फादर स्टॅन सुधा भारद्वाज वर राव आनी अशे साबार लोक आमच्या देशा खातीर वळवळते आसतना तांकां तांचेर अन्याय जाल्लो तो अन्याय पयस करना देवाच्या शक्तीन तांकां जैत मेळचे खातीर आमी मागया. साबार लोक तुमी इशीन तशीन भोंवता आसतना तुमकां रोडार मेळटा आसूंक पुरो मस्त दुपलो लोक काम नासतना सदां न्हीद कितें इल्लेशें बीक तांकां मेळटलें गे तेंय मेळनासतना हांगासर थंयसर आसतात. आमचे कडेन कितेंय इल्लेशें आसा जाल्यार तांची आमी जतन घेवची. तांकां इल्लेशें कितें तरी दिवचें आमी. सांत फ्रांसीस सावरान केल्ल्या भशेन आमचे कडेन मस्त आस बदीक आसचें ना पूण तो इल्लोसो मोग इल्लेशें दिल्लें दान तांचे कडेन मस्त पावता. दिल्ले उपरांत कितें करतात की दॅट इज नॉट अप टू अस. पोप फ्रांसीस म्हणटा आमकां ताचें फॉलोअप करूंक जायना पूण आमी दिता कितें गी तें मोगान दिता कितें गी तें बऱ्या इंटेन्शनान दिता. तें दिल्ल्या उपरांत देव मागीर तांची जतन घेता. तांची आमी जतन घेवया. साबार लोक साबार तरणाटे आयचे दिसा कन्फ्युज्ड आसात. साबार लोकांक एकामेकाक उलोवची गरज आसा. घरां आमची म्हातारी मनशां आसतलीं तांचे खातीर हॉस्पिटलांत आसात. कोरोना वरवीं साबार लोकांचें काम गेलां तांचे खातीर आमी मागया. पिड्यान वळवळटात त्या लोकां खातीर मागया. आनी सर्व जाणां खातीर आमच्या कुटुंबदारां खातीर आनी कोणें आमकां आमच्या मागण्या खातीर विशेश करून इसरलांगी तांचोय आमी उडास काडया. आनी कोणाक मागोंक कोणीय आसरो नांगी तांचोय आमी आतां उडास काडया. सर्गेच्या बापा ही सर मागणी आमी तुज्या मुखार दवरता. कशें तुवें सांत फ्रांसीस सावेराक तुज्या पुताच्या मोगान भरलें तशेंच आमकांय तुज्या पुताच्या मोगान भर. आनी त्या मोगान बरोवन आमच्या सांगाता कोण जियेतात गी आमी कोण सांगाता रावता उलयता करता त्या लोकांकी तुज्या मोगाचो अनुभव मेळोवंक तूं आमकां कृपा दी आनी तांची सेवा करूंक तूं आमकां फाव कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. Sweet
म्हज्या भावन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपदर देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या अदवाक सरेस्पर मानून घेवं. देवा सर मनशाच्या तारोका आमा मनशा बसत करसार मरोन पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. खुर्सा वरवीं मेळटल्या नवे जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्म हाडूंक भगवान फ्रांसिसान माप मेजप नासतना आपलो जीव करसिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भाव भयणीचो बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशें जिणेचे चालीन शुभ वर्तमानाक साक्ष दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजा उबारूया. आमी ते सरेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदर आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी ताका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेष्ठ शेगुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजावन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळ्यान सफळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुज्या सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदर दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण हांव मागता. जावं ती आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मारून ससुमेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशे पसत ते वारावतले. हे म्हज्या उगडासाक करा. Varto so good purgatoria.
बापा जेजूच्या मरणस आणि पुनर्जीवनपणस आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि ही सर्वणाची काल्स तुका आम्ही समर्पिता तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आम्ही तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतेले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वस्पराक ह्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा लुट्स डॅनियल आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तेका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकोळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर हांगासर जमलेल्या आमी समेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागता हांव कार्मरिये देवाचे माये सांगाती सान जुजे भाग्यवन धर्मदुता सन फ्रांसीस झेवियर आनी सर कळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर पदवेदार बापा सर वंदन वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन 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 आमच्या सर्वंदाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन आमी आतां म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारार जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळ्यान पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें आनी हांगासर जमलेल्या आमी समेस्तांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय अस्कतकायेचेर न्हय पूण आमच्या भावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिया पळया देवाची शळी जी आमकां आयच्या दिसा सान फ्रांसीस सावेराच्या जिणेतावन प्रेरण घेवन जियोंक आपयता ती ह्या शळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली
क्रिस्तच्या आत्म्या म्हाका भगवंत कर, क्रिस्तच्या कुडी म्हाका बचाव कर, क्रिस्तच्या रक्ता म्हाका दादूची कर, क्रिस्तच्या कडवळेच्या उदका म्हाका धू, क्रिस्तच्या कश्टनो म्हाका घट करा. ये बऱ्या जेजू मुझे ग्राणे आय, तुझ्या घाया भितर म्हाका लिपय, तुझे तान वेगळो जावंक सोडी नाका. खोट्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका सांबाळ, म्हज्या मरणाच्या वक्ता म्हाका आपय आनी तुजे सर्शेन येवंक म्हाका फरमाय. तुज्या भक्ता सांगाता हांवें तुका वर्णूंक ससनाच्या ससनाक. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बाप्पा, भाग्यवन फ्रांसिसाच्या काळजांत पेटलेलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगांत मोगा सोवुसो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांत पेटय. ताचे आसले वरवीं होवन धर्म परगटणार आनी वीरभक्त आमचे मदें उपजाय आनी आमची सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोण्याक सोबता तशें आमचें जिवीत मांडून विश्वासी वावरड्यांक तुवें बसयलां तें इनाम जोडूंक फावो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. अकरेचे बेसावचे पयलें मागता हांव तुमकां सोमेस्तांक सांत फ्रांसीस सावरांचे बागी फेस्त बागी परब तुमकां मेळून मस्त खुशी जाता. सुमार म्हयन्या उपरांत आमी परतून एक फावटी सांगात मेळटा हांगासर. लास्ट इयर हांव नासलो, हांव पुना आसलो, पूण ह्या वर्सा तुमच्या सांगात आसां. ह्या दिसा विशेश करना तुमच्या सगळ्या कुटुंबदारां खातीर म्हजें मागणें खंडीत जावन आसा. आमच्या खातीरय तुमी मागा
आणि आमच्या मिसांव कामाचेरय तुमचे मागणे धाडारी आसूं दी. आणि आमचे सांगत आज सिस्टर सगाया आसा. सिस्टर सगाया महाराष्ट्र प्रबोधन सेवा मंडळ सांगता काम करतेस आसा. तिने रावचे केपींत पण आमचे एज्युकेशनल प्रोग्राम्स फादर गॉडफ्री आसलो पयलें तुमकां गुर्त आसूंक बरो कळीत आसूंक बरो. तांच्या त्या मिसांव कामाक मुंदर व्हरूंक ती आमचे सांगता काम करतेस आसतात. देखून तांचे खातीर आमी मागया आनी एकामेका खातीर खंडीत जावन जेजू लागीं मागोवन सांत फ्रांसीस जावरेचे इंटरसेशना खातीर आमी आज न्हिदोंकेच्या वेळार विशेश करून मागचे. सरस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येत क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे होडोकार. एक मिनिट. आजचे पवित्र दिसाचे बलिदान भेटेल्ल्या मनादीक बाब जॉय नोरनाक आमच्या कोंकणी कम्युनिटीच्या तर्फेन सुमेस्ताच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. बरो शर्म दिवन आमकां उत्तेजन दिल्ल्या खातीर आनी तशेंच देव बरें करूं म्हणटा आमचे ह्या जाग फादर विन्सी डिमेल्लो ताणें आमकां परवणी दिल्ल्या खातीर पवित्र दिसाचें बलिदान भेटूंक आनी तशेंच हाचे मुखेलपण घेतल्या सर्वांक आनी प्रत्येक तरान हजर जाल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं आनी देवाची विस्तार आशिर्वाद आमी सुमेस्त एकामेका खातीर मागून घेया आनी देवाची विस्तार आशिर्वाद देव आमकां दितलो. सोवेन ओंकार मरी आशीर्वादी आमकां जेजूच्या बो पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशीर्वाद भगेन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे नवी पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.